सर आयज मिटींग जाली सीएमानी चॅर केल्ली ती तुमी भितर आशिल्ले वाटेकार कशी कितें प्रिपेअरनेस जाता आनी खास करून फायर ब्रिगेडीन कितें आतां तयारी कशी केल्या? फायर ब्रिगेडीन म्हणल्यार आमी सगळ्यांक आमी जाता तितको मॅन पावर इक्विपमेंट आनी व्हेहिकल सगळ्यांक प्रोवायड केल्ले आहा. प्री मॉन्सून मिटींग सुद्दां आमी सगळ्यां कडल्यान घेतिल्ली आहा आनी आमच्या मंथली मिटींग आमी घेता सगळ्या ऑफिसरांची ऑल ओवर फायर स्टेशन जे इन्चार्ज आहा तांकां आफोवन हांवें तेंचे कडेन मिटींग घेवन 2दा मिटींग घेतिल्ली आहा आनी तांकां योग्य ते इक्विपमेंट कितें जाय व्हेहिकल मॅन पावर कितें कितें जाय ते सगळे रिक्विजिशन तेंचे कडल्यान घेवन तांकां सगळे पुराय केल्ले आहा. आनी हेजे फुडें कांयच कितें कसली आपत्ती आयली कसले डिजास्टर जाले कसले फायर इन्सिडंट जाले कसले एमर्जन्सी इन्सिडंट जाले जाल्यार सुद्दां आमी आमची सगळे फायर स्टेशन आहा ऑल ओवर गोवा 17 फायर स्टेशन आहा ते सगळे तांकां हेल्प करपाक सज्ज आसतले. चडांत चड मदत करपाचे आमी प्रयत्न केल्ले आहा आनी तुमी पळयता आसतले सगळे आमचे फायटर जे आहा कशें काम करता ते तुमकां कळिल्ले आहा. तरी आसतना सीएमान सुद्दां आमकां बरें प्रोत्साहन दिल्लें आहा तेंच्या मार्फत आनी बरें काम करता म्हणून सगळे मिटिंगेक म्हणिल्ले आहा. त्या प्रमाणे आमची जी ताकद आहा ती आमची पुराय ताकद आमी एका फायर एंड एमर्जन्सी सर्वीस जी आहा लोकांची सेवा करपाक आमी बजावतले आनी अशे प्रकारे आमी सगळ्यांक जनतेक मदत करतले अशें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. सो सगळे इक्विपमेंट सगळे तुमचे आतां रेडी आसा पावसाक? सगळे इक्विपमेंट सगळे व्हेहिकल्स आनी सगळे मेन जाता तितके मॅन पावर हांवें तांकां दिल्ले आहा आनी त्या प्रमाणान ते योग्य ते आपले सोर्सीस घेवन ते काम करतले आनी जे तांकां रिएनफोर्समेंट जाय ते आमचे झोनल फायर स्टेशन आहा नॉर्थ सावथ आनी सेंट्रल त्या प्रमाणे ते तांकां चड मदत जाय जाल्यार ते पुराय करतले तेंची आनी तेज्या पेक्षा चड जाय जाल्यार फायर फोर्स हेडक्वॉर्टर जे आहा थंय आमी रिजर्व सगळे इक्विपमेंट व्हेहिकल दवरलेले आहा. लोकांक कितें आव्हान तुमी सांगपाक शकता? लोकांक हांव सांगूंक सोदतां जेन्ना इन्सिडंट जाता पळय तेन्ना तेणें आमकां योग्य तो लँड स्पॉट म्हणजे स्पॉट खंय हें जाला खंय इन्सिडंट जाला तो योग्य आमकां तेजे लँडमार्क जे आहा म्हणजे जाता तितके आमी थंय पावपाक आमी प्रयत्न करतले. फायर स्टेशन आमची फायर सर्वीस दिवपाक तांकां प्रयत्न करतले. त्या खातीर तेणी योग्य ते आमकां म्हायती दिवं जाय आनी एड्रेस प्रॉपर दिवं जाय ते सो दॅट आमकां डिले जावं जायना कामाक. हे हांव लोकांक सांगूंक सोदतां आनी तेंचो कॉन्टॅक्ट नंबर आमकां बरे भशेन दिवचो. तेंचो लागना जाल्यार दुसरो स्टँड बाय जो कॉन्टॅक्ट आहा तेजोय दिवचो आनी त्या प्रमाणे आमी योग्य ते मदत करतले तांकां.